आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज कार्मेलीत वर्द समेस्त कार्मेलीत सांता भक्तांची परब आचरण करता. पवित्र स्नानांत देवाची भुरगीं जाल्ली आमी सदांच देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवंक सर्गीच्या सुखाक पावोवंक जाय. आज आमी आचरण करच्या जैतेवन कार्मेलीत भोंवड्यांनी देवाक वळखून ताचो मोग हेरांक दिवन देवाची सेवा करून सर्गी पावल्लें फेस्त आचरण करतना आयची लितुर्जी आम्हा सर्वांक बागेवनपण जोडूंक ती वाट दाखोवचें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वांटो जावन घेवंक उलो दिता. देखून देवाचें उतर भक्तीन आयकून सोम्याच्या जेवणांत वांटो घेवन आमचें जिवीत देणी हेरां थंय वापरूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. तर आतां आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया आनी भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमकां आमी आयतें करया. हांव पातके सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसार सांगता. मनान चिंतन तोंडान सरम वायट आदरो आनी बरें सडम हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हाका सदांच सामका बरी सगळ्या जेदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमचे पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. देवा बापाचे महिमे
एकलोच तो पूर्वी, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थना. सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा सांबाळणे ह्या जैत्या पद तुका वाकणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतबंद कार्मेलीत भाव भयणींक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वास करता. सर्गेंत ताच्या सांगता आमी ताका वाकणूक पावच्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या शुभाम करपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासे सांबाळ. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो करो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकाचो आरंभ. जेजू क्रिस्ताक देवान केल्ल्या उगडापाची वर्दी ही कितें बेगीनच घडोवंक आसा तें आपल्या सेवकांक दाखोवन दिवचे खातीर देवान ताका हें उगडापण केल्लें. आपल्या दुताक पाठोवन ताणें जुवांक आपल्या सेवकाक हें कळीत केलें आनी आपणें देखलां त्या सगळ्याक हें देवाचें उतर म्हूण आनी जेजू क्रिस्त हाका साक्ष म्हणून जुवांव रुजवाड दिता. ह्या प्रवादेची उतरां परगट करतलो बागी. ह्या उतरांक कान दिवन हांतू बरयले प्रमाणे चलयतलीं बागी, कित्याक निर्मिल्लो काळ लागीं पावला. जुवांवन आसिया प्रांत्यांत आशिल्ल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचें. आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा. एफेसाचे पवित्र सभेच्या पालाक देवदूताक अशें बरय. आपल्या उजव्या हातांत 7 नखेत्रां धरून भांगराच्या 7 दिवटण्या मदें भोंवतलो अशें म्हणटा. तुजी कामां, तुजी वावंट आनी तुजी तीग सोंसणीकाय हांव जाणा. खोट्या मनशांक तूं सोंसून वरिनाय तेंय म्हाका कळीत आसा. धर्मदूत न्हय आसता आपूण धर्मदूत म्हणून सांगून भोंवतेल्यांची तुवें परिक्षा करून ते फटकिरे म्हूण काडलाय. तूं सोंसणीक तुजे खातीर जायतें तुवें सोंसलां तरी तुका पुरो जालें म्हूण ना. पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर मांडटां. सुरवेर तुजे थंय आसलो तो मोग तुवें आतां होगडयलाय. कितल्या उबार पावंड्या तावन तूं सकला पडलाय तें चिंतून पळय. पाताक रडून जिणी बदल आनी सुरविल्लें उर्बेस्त जिणेक पाटी ये. देवाचें उतर हें. देवाचें उडपकार. जैते वंत जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. जैते वंत जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. जो कोण कोट्यांची बूत घेवन चलनासता, नश्टांचे वाटेर रावनासता, अधर्मा संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ती नियाळतात तो खरोच बागी. जैते वंत जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. हो वळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच भावानात हांणी हातीं घेतल्यांक सक्कडी सुफळ जाता. जैते वंत जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसले फळ म्हूण येत. नितीवंत वाट्यांनी वेतल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाट्यांनी नासाक वेतात. जैते वंत जातल्यांक जिविताच्या रुखाचें फळ खावच्याक हांव दितलो.
संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्व स्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू येरिको शहराच्या लागसर पावताना एक कुर्डो मार्गादेगेन बसून भीक मागून आसलो. लोकां जमो ताणें पाशार जातना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेचो जेजू हे वाटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हे आयकून ताणें बोब मारली. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर. मुखल्यान वेतल्या लोकांन तोंड धाम म्हणून ताका बेश्टायलें. पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर म्हणून आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारी लागलो. तेव्हा जेजू रावलो. ताका आपणा सरशी हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावतास जेजून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें कर जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुर्ड्यान. तो वळो जेजून ताका सांगलें, गे तुजी दिश्ट. तुज्या भावार्थ्यान तुका बरो केलो. ताक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सकड लोक देवाक नांवाडूंक लागलो. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, भोव सोंप्या रितीन जेजूचो अणभव कशें जोडयेत म्हणल्याक ही सुवार्ता एक दाखलो जावन आसलो. कित्याक तो एक कुर्डो मनीस. कुर्डो मात्र न्ही, कुर्डो जावन एकदम दुबलो जावन आसलो. असल्या परिस्थितींत ताका दुसरी कसलीच वाट ना बागार भीक मागून आपलें दिसपरतें ग्रास जोन घेवचें. हें ताचें सदांचें काम जावन आसलें. पूण आयच्या दिसा त्याच जाग्यार येवन बसून आसतना आनी ताचें सदांचें काम मून धरून आसतना ताका थंयच आसलें वातावरण कितेंगी दुसरें आसलें बरें भोगलें. सदांचें वातावरण न्ही, सदांचो एटमॉस्फियर न्ही, कितें दुसरेंच एका ताचें कमोशन, एका ताचो आवाज ते कितें म्हूण समजोवंक ताची ती दिश्ट नातली. जर तर दोळे आसले तर ताका समजता आसलें कितें जाता, कितें घडटा म्हणलें. देखून कोण म्हणून कितें म्हूण कळीत नासतना तो तेणें पाशेर जाता तांचे लागीं तो विचारता जराल रितीन. तूं या तो तांणी विचारलें ना, जराल रितीन विचारता कितें गजाल ही. वय थोड्यांनी बिरमोद पावोन तो कुर्डो कितें म्हूण कळीत जायना असल्या इराद्यान वय नाजरेचो जेजू
हे वाटेन वेता. हे ऐकलेंस ताचे ते एका तराचे बदलवान एका तराचो हुरूप आनी तितलेंच न्ही हो जावन आसा म्हाका फावो जालो अवकाश हांवें होगडायनाय. हे साबार पोटी आमच्या जिवितांत विविध संदर्भार विविध अवकाश आमकां फावो जातात या मेळटात. असले संदर्भार आमकां कितें तें प्रायोरिटी म्हणून कळी जायना या समजना. पूण ह्या कुर्ट्यान मात्र होगडाय नासतना तो अवकाश ताणें उपयोगस्तून ताणें म्हळें दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. हे ताजें बोबाट आयकून तेणें पाशे जातलो लोक ताका बेश्टायता आनी थंड राव म्हणून ताका जागयतात. पूण तो ताणें कांय तेंच ताणें गण्य केलें ना वा ताणें बेश्टयलें म्हणून चुप्प रावना वगच रावना. भागार आनीकय वाडा ताळ्यान जेजूक आयकता म्हणून सर ताका कळीत नाटलो तो जेजू कितलो पयस आसा म्हणलें वा कितलो लोक आसा म्हणून ताका कळीत नाटलें. तरी आपूण जाता इतले धैर्यान व्हडा उमेदीन बोबाट घाल म्हणटा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. तर मोगाच्या भावांनी भयणी हांगा एक विशय आमी कळी जायचे. थंयसर इतल्या व्हडा लोकां मदें जेजू खंयसरी जावन पाशार जाता पूण इतलो आवाज आसतना ह्या कुर्ट्याचो ताळो ताका आयकलो. साबार ताले आसूंक जावंक पुरो साबार जर उलयतले जावंक पुरो पूण जेजूक ह्या कुर्ट्याचो आवाज ताका आयकलो. ते आयकताच जेजू म्हणटा तो म्हणटा म्हजे सरशी ताका लागीं आपोवन हाडा. म्हजे सरशी ताका आपोवन हाडा. आनी तो म्हणटा हांवें तुका कितें कर जाय. हांवें तुका कितें कर जाय म्हणटा तूं. मोगाच्या भावांनी भयणी तूं और हांव जालो तर आमी कितें म्हणटा आसल्या खंडीत एक कुर्डो जावन दुबलो जावन ताका पयलो अवकाश जावन आसलो म्हजें जिवीत बरें कर. म्हाका आनी मुखार असलें जिवीत नाका. तें भिकारीपणाचें तें बसचें त्या वताक त्या पावसाक म्हजें जिवीत बरें कर. ग्रेस्त दी म्हाका कितें जाय तें दुडू पुरो पावीत कर. अशें म्हणून भोव अपुरबायचो अवकाश आसल्यार तें पुरो पयस दवरलें सांडलें. ताका कितें प्रायोरिटी म्हणलें समजलें तें जावन आसलें दिश्ट. सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. वय मोगाच्या भावांनी भयणी असलेंच आमच्या जिवितांत साबार फावटी विविध संदर्भार विविध जाग्यार विविध संतींत असले आमकां अवकाश आमकां मेळोनूच आसा. पूण जर तर आमी चुकल्या तर ते जावन आसा आमचे प्रायोरिटी. कशें ह्या कुर्ट्यान अवकाश होगडायना अशें ताजे प्रायोरिटी कितें म्हण समजून कितेंच विचारिनासतना फकत म्हाका दोळ्यांची दिश्ट मेळ्ळ्या पुरो त्या इराद्यान त्या दिशान ताणें विचारलें आनी ताका तें फावो जालें. वय चिंतया आयच्या दिसा तोच जेजू क्रिस्त तुज्या मुखार म्हज्या मुखार येता आनी म्हणटा हांवें तुका कितें कर जाय म्हूण तो चिंताय. म्हजी जाप कसली चिंतून पळोवया. Arpita
किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर दिये बापा काणेकांची मोगान तुका आज भेटुची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसुबीच्या दबाक सरेस्पोर मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुना जिवनपाच्या बलिदाना वरवें तुज्या भक्तांक तुवें जैतवन केलें आनी अमर जिविताक पावयलें. ह्या वेळार ती आमची भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे कडेन विनंती करता म्हूण आमी सत म्हणटा आनी तांचे पासो तुका दिन वाचून हो यज्ञ तुका समर्पिता. तांच्या विनवण्यांनी ह्या यज्ञा वरवीं आमचे जिवीत फलभरी जावत म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सोर कळे आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवें आमी तुका दिन वाचोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे आवयचो सर्गीच्या जेरुजलेमाचो आज करता आमी उत्सवाचो दाबाचो थंय महिमेक पावतल्या आमच्या भाव भयणीचो ससनाक गासता वाकणसो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्याचो पृथ्वीर फुलता संतोषो पवित्र सभेचो. आमी तुजी आसक्त वर्सर भुरगीं भावार्थ्याच्या उजवाडान चलोन वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावोंक शकी फुडें सरता धावी धावी. आमी समेस्त तुज्या दुता भक्ता सांगाते आतांच तांव निरंतरे तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उन्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे. तेच परे जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ते कराराचे हे रगत पातकांच्या बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत वारावतलें. हे म्हज्या वखदासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया.
तुझ्या क्रूसाने पुनर्जीवन कोणावर वितले आमका सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सडवण कर जय ख्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्पराक हे प्रितमेचे विस्तारलेलें तुज्या पै सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवन परसो बरोच मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकारी मरी देवाचे माये सांगाती भाग्यवान जुजे तुजो पती भाग्यवान धर्मतान सोर काळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदराने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले मागणें दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळलें पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानात रेखतलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक रजोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पै सभेच्या भावार्थेचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठय. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ते शेळीच्या जेवणा आपयल्या ते सुभागे. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां.
हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमच्या दयाळ सडवणारा जेजू आमच्यात पोसणारा नवं जिवीत जीवदातारा कितली मोलाद काकूळ तुजी असे दयाळाय सर्गीची दैवीक आनंदात करची पवित्र करची आमची मोगाळ शांती सागोर आमच्या दयाळ सडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवीत जीवदातारा. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजे अजवन पदवेन अगदनीत पवित्रताय संतोष बरे काळजान आमी वंदिता. सर्गार आमकां आशेव रावतल्या भाव भयणीच्या आदारान आमी हांगा वारसुरांच्या जेवणान वांटो घेता ते तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वडोन दिसान दीस अदीक पवित्र जावन आनी शक्य तुज्या महिमेवान भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सरस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुपकार. मागता तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस. Bapaचे, Piताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.